JERCच्या जनसुनावणेक वीज खात्याचे अधिकारी JERCचे अधिकारी तसेच स्टेक होल्डर आशिल्ले आणि ह्या सुनावणेक सगळ्या समस्यांचेर चर्चा जाल्या देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो JERC करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता। गोंयांत विजेचो दर वाडल्या उपरांत बरोच त्रास जाता, पूण दर हो थोडो फार तरी वाडटलोच आणि वाडोवचो पडटलो, पूण तो कितलो वाडोवपाचे हे JERC थारायतले अशें सुदिनान ह्या वेळार म्हटलें। पब्लीक हियरींग जवळ 3 दीस जाल्ले। सगळे स्टेक होल्डरां आमी थंय आपयले आनी स्टेक होल्डरां आपयता आसतना आमचे सगळे ऑफिसर्स थंय आशिल्ले, तांचे ऑफिसर JERचे आयिल्ले आनी प्रत्येक गोश्टीचो डिटेल डिस्कशन आमच्या ऑफिसरांनी आनी स्टेक होल्डरांनी तांचे कडेन केला। दे वील कम विथ अ सोल्युशन। तांकां खबर आसा गोंयांत रेट वाडल्या नंतर मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता म्हणून, पूण रेट हो थोडो फार वाडोवचोच पडटलो। आता तो कितलो वाडोवपाचो हे ते ठरयिल्लें आनी त्या प्रमाणे येता 2 म्हयने भितर दे वील कम टू अस अलॉंग विथ द प्रपोजल टू इनक्रीज द रेट्स। कांय सजेशन हांगा कांय ना, कारण आमी गोवा ही अशी स्टेट आसा जो पर्यंत एटलिस्ट 50% मॅन्युफॅक्चरींग आमचें जायना तो पर्यंत आमकां कंट्रोल जायना। आमी वाडयना गव्हर्नमेंट प्रॉमिस, गोंयचे गव्हर्नमेंटान प्रॉमिस केला आमी वाडयना म्हणून, त्यांचे हाका लागून जे वाडटा ते आमी स्टॉप करून आमी सजेशन दिलें न्हय म्हणून दिलां, पूण कांय ना कांय तरी हे वाडयतलेच म्हणून सांगून गेले।